नमस्कार. दनपारच्या खबरात अविनाश जोशीचो येवकार. खबरो विस्तारान. दर्यावेळी शेकांचेर जर झगड्यो, मर्डर वा हेर गुन्यांव जावपाक लागले जाल्यार पर्यटक गोंयांत येवपाक भितले. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत कळंगुटे उलयलो. असले प्रकार घडल्यार लोकांनी रोखडेच पुलिशेक कळोवचें, कायदो आपल्या हातांत घेवचो न्ही. ह्या सगळ्या गजालींचो परिणाम 10 ते 15 वर्सां लेगीत उरूं येता. मुख्यमंत्री उलयलो. तशेंच गोंयांत येवपी दर एका कामगाराच्या पुलीस व्हेरिफिकेशना विशयी मुख्यमंत्री उलयलो. सेफ एंड सेक्युअर्ड गोवा इतक्याच खातीर आमी जर टुरिस्ट रेस्टॉरंटाचेर शेक्साचेर जर अशा पद्दतीच्यो झगड्यो जावपाक लागल्यो किंवा एकामेकाची तकली फुटून कोणाचो तरी मर्डर जावपाक लागलो जाल्यार इन फ्युचर लोकूय हांगा येवपाक भितले. नो डावट पुलीस आसा, कितेंय बारीक सारीक जरी जालें आसत म्हाका दिसता यू कॅन डायल 100 डायल करा, तुम्ही परत आसरचे पुलीस थंयसर पावतले. लॉ अँड ऑर्डर तुमी हातांत घेवं नाकात आनी ताका लागूनच आमी फाटल्या दिसांनी टॅनंट व्हेरिफिकेशन जें काडलें पयलीं ताका लागून आमी आमचो शेक काडटा, कोणाक तरी चलोवंक दिता पयलीं तो मनीस खंयच्या हाडून दवरता पयलीं हांव स्टेटीचें नांव घेयना. एकदां स्टेटीचें नांव घेतलें काय ना मागीर ते परत जागे जातात. जे विशेश करून लोक म्हणजे कांय विचारूय करिना, काडलो चुली काय तोपली, अशा पद्दतीचे मायंडसेटाचे लोक आसात आनी तेजो इम्पॅक्ट जो आहा पळय न्ही तेजो इम्पॅक्ट लॉंग रन उरता. 10 वर्सां 15 वर्सां तेजो इम्पॅक्ट उरता. अरे गोंयांत गेलो मरे थंय कोणा तरी ट्युरिस्टाचो मर्डर जालो आनी त्या एका इम्पॅक्टाचेर कितलेशे ट्युरिस्ट येवपाचे बंद जाता. म्हणून आमी टॅनंट व्हेरिफिकेशन कित्याक काडलें? गोंयांत येवपी प्रत्येक लेबर हो व्हेरीफाय जाल्लो आसपाक जाय, ताका भंय आसपाक जाय. पुलिशेन म्हाजें रजिस्ट्रेशन जाल्लें आसा, चुकून जर आपूण खून करून पळो जाल्यार म्हाका धरून हाडपा खातीर तांकां चड वेळ लागचो ना. कारण आमी पळयता ह्या दिसांनी मर्डर, रेप ह्या सारके इन्सिडंट्स खूब मोठ्या प्रमाणांत वाडपाक लागल्या. गोंयकार तसो आमचो खूब म्हणजे सुशेगादूय बी, थंडय बी, शांतय बी, म्हणजे तो सहसा असल्या गजालींनी भानगडीत केन्ना पडना. आपलो बारीकसो बिझनेस किंवा नोकरी करतलो आनी वगीर रावतलो. पण हे बाकीचे लोक जे आसा यांची मेंटॅलिटी अशा पद्दतीच्या आमकां हे जर करतले आसत जाल्यार तेजे पुलीस व्हेरिफिकेशन इज मस्ट. सांतिनेजाचे ताडमाड देवस्थान आनी वडा कुशीच्या परिस्थितीचेर प्रुडंटान रिपोर्ट केल्या उपरांत काम जाग्यार घालपाक स्मार्ट सिटीन नेटान कामाक सुरवात केल्या. थंय मारिल्ल्या सिवेज पिटाक लागून देवस्थानाची राखणे वणत, ट्रेंच तशेंच उदका पायपलायन कोसळपाक लागिल्ली. स्मार्ट सिटी कॉन्ट्रॅक्टरान जाय ती जतनाय घेनासतना केल्ल्या कामाक लागून ही परिस्थिती जाल्या. आम्ही सध्या ते म्हटल्यार सांतिनेज ताडमाड देवस्थाना कडेन तुका खबर आसतली गेल्या वर्सा हांगासर जे हो जो वडाचं झाड आहा तेजे जे हे आसा वॉल आशिल्ली ती गेल्या वर्सा पडलेली. ताच्या उपरांत परत तेंच्यांनी फास्ट काम केलें, बट परत एकदां काल राती हे जी वॉल आसा ती पडलेली आसा आनी आतां परत राती न्यूज केल्या प्रुडंटान आयज सकाळच्यान परत जोरदार काम सुरू जाल्लें आसा. बट एकच पळयत जाल्यार आमकां अशें कळटा की पणजेची खुबशीं झाडां मेन म्हणजे सांतिनेज 2 वडाची झाडां उडयल्या उपरांत हांगासरले कितले वर्सांचे ताडमाड देवस्थान आनी वडाचें झाड, सो हांगासर खुबशे लोक पुजा करपाक सकाळचे येता, हांगासर स्थानीक लोक येता. बट आतां रिटर्निंग वॉल पडल्या उपरांत लोकांक भंय दिसपाक लागलो की वडाचें झाडूय पडपाक शकता. बट आतां ताका लागून स्मार्ट सिटीन परत आयज सकाळी मातशें नेटान काम सुरवात केलें आसा. बट लोकांक भंय दिसता की पणजे जी वडाचीं झाडां आसा कितलेशे वर्सां झाडां ती राखण दवरपा खातीर स्मार्ट सिटीन सरकारान बरें तरेन काम करचें. कारण गेल्या वर्सा ही वॉल पडल्या उपरांत आतां जवळपास 1 वर्स जालें तरी परतून ही वॉल पडली. ताका लागून एक काम स्मार्ट सिटी कशी चलता काय अशें लोक प्रश्न करतात. तुम्ही आता पळोवपाक शकता ही जी वॉल आसा ती फुडल्यान ती राती कोसळ्या उपरांत ही सिवेज लायनीची पायपलायन एक्चुली आणि गेल्या वर्साच्यान काम सुरू आसलें आणि परतून तेंच्यांनी घाई गडबडीन तें काम बंद केलें ना. आतां परतून हें ओपन केल्या उपरांत कित्याक कारण हांगासर उदीक लागता, हांगा लो लायन एरिया कशें आसा, ताका लागून कोणाक 1-2 मिटर गेल्या उपरांत उदक मेळटा. ताका लागून हे झाड आसा तें धोकादायक स्थितीन आसा अशें दिसपाक लागलें. कारण ही जी वॉल बांदता ती फास्ट कन्स्ट्रक्ट करपाक जाय, कारण उदक हांगा खूब येता. हांगासर कितलेशे पंप लायलेले आसा ते उदक काडपा खातीर आनी हें काम आहा तें बेगीन जावपाची गरज आहा. कारण उदक जर बरें रावलें जाल्यार जी पाळां आसतली हेजी वडाच्या झाडाची तांकां ते जावन डॅन जावपाक शकता. ताका लागून ही जी वॉल राती कोसळ्ळा ती बेगींतल्या बेगीन हेंच्यांनी बांदून काडची अशी लोकांची मागणी आसा. बुधवारा सांखळी जाल्ल्या हिट अँड रनात बेळगांवचो एकलो सोंपलो. 27 वर्साच्या आदर्श प्रभाकर मुरगोड म्हणटा ताचे गाडयेर एका अनवळखी गाडयेन धपको दिल्ल्यान अपघात जालो. अपघाता उपरांत गाडयेन थळच्यान पळ काडलो. पुलीस सोदतात.
सांखळे जाल्ल्या हिट अँड रनात बेळगांवचो 28 वर्साचो आदर्श प्रभाकर मुरगोड सोंपलो. जे गाडयेन धपको दिल्लो तिका ट्रेस करून पुलिशेन ड्रायव्हराकूय अटक केल्या. सांखळे बिचोलीच्या मुख्य रस्त्याचेर म्हणजे कारापूर सरवण हांगातल्या विजयनगर हांगासर एक काल बुलेट आणि SUV 300 महिंद्राची जी गाडी आहे त्याच्या भितर ॲक्सिडंट जाला आणि जेन्ना ॲक्सिडंट जाला तेन्ना बिचोलच्या पोलिसांनी हिट अँड रन केस रजिस्टर केला. मेळटा त्या म्हायतीनुसार अशी गजाल आसा की एक SUV 300 महिंद्रा जी आसा ती सांखळेच्यान बिचोलच्या दिशेन वयताली आणि बुलेट जी आसा ती बुलेट बिचोलच्यान सांखळेच्या दिशेन येताली. ह्या हेतूसून SUV 300 जो कितें आपल्या टनाचेर जो कितें रस्तो त्या रस्त्याचेर स्पीड दवरून त्या रस्त्याच्या फुडसून बुलेट येता त्या बुलेटेक धक्को मारून त्या बुलेट सवाराक त्या थंय उडयलो आणि ते गेलो. पण त्याच हेतूसून जो आदर्श प्रभाकर मुरगोड जो बुलेट चलयतालो 28 वर्साचो भुरगो जो कर्नाटक बेळगांव हांगातलो आसा तो त्याच टायमाचेर ताका ऑन द स्पॉट मरण आयलें. ह्या हेतूसून परत बिचोलच्या पोलिसांनी फुडें जी गाडी जी आहा ती ट्रेस करपाचें काम केलें, ट्रेस केलें. सांजच्यान रातच्या ताका मागीर जो कोण चलयतालो SUV जी गाडी महिंद्राची आहा ती चलयतालो तो रातचो ताका अरेस्ट केलो गेलो आणि तो बी समीर पाटील संभाजीनगर बेळगांवचो तोय कर्नाटकाचो. पण गाडी जी रजिस्टर आहा ती गोंयच्या हितूनसून रजिस्टर आहा आनी ती प्रायवेट व्हेकल आहा. फुडले जे हिट अँड रेस केसाचे गजाली रजिस्टर केल्या उपरांत बिचोलचे पोलीस तपास करीत आहात. पण ह्या हेतूसून जो स्पीड कंट्रोल करपाची जी गजाली हांगासर जी उरता ती सदांच कागदाचेर उरता आणि लोक आपल्याक जाय तशे गाडी चलयता. हितून कोणाक ना तरी मरण येता आणि सगळें सोंपता. ह्या हेतूसून जो कोण SUV 300 चलयतालो पाटील त्या पाटीलाक रजिस्टर करून केस रजिस्टर करून ताका अरेस्ट केल्ल्या आणि फुडले तपास बिचोलचे पोलीस करता. फुडें ताका दीस जाता. मंत्री फक्त पयशे करूंक बिजी. बारीक कामाक मंत्र्यान 20 लाख घेतले. भ्रष्टाचारनी लूट चल्ल्या. आदलो मंत्री पांडुरंग मडकयकाराचो सणसणीत आरोप. भलायकेचे रजाव दिवन 2022चे वेंचणुकेंत खंय कडेक दवरलो. आजून जाग मागना. काँग्रेस गोवा फॉरवर्ड वाले खंय संपर्कांत. BJP निर्णय घेयना जाल्यार आपूण चल्लो. कुंभारजुंवेचो आदलो आमदार आनी आदलो मंत्री पांडुरंग मडकयकारान सरकारी कामकाजाचेर वादग्रस्त विधान केला. एका बारीक कामाक लागून एका मंत्र्याक ताणें खंय 20 लाख रुपया दिल्यात. पक्ष सोडटाना खंय कोण मंत्री तो सांगतलो. Nothing is moving. Only they are busy in counting the money. सध्याच्या तुमच्याच सरकाराचे तुम्ही आरोप करता. All ministers are busy in counting money. तुमकां दिसता CM चेंज जावपा जाय सो? Nothing is happening in Goa. Baba, I paid last week. I paid around 15 to 20 lakhs to one minister. I don't want to For what, sir? take it for a small work. It's not also corruption. It's a loot. Loot is going on in Goa. नाव सांगू शकता तुम्ही? I don't want to take a name, but when I leave a party, I will take a name. भलायकी बरी नाशिल्ल्यान विसव घे, दुसऱ्याक संद दिवया, बरो जालो की तुका बरी संद दिता म्हूण भाजपान खंय उतर दिल्लें. मात आजून कांयच जालें ना. गेल्या विधानसभेक 2022च्या इलेक्शनान म्हाका तिकेट दिवनाशिल्ली. म्हाका बरो ना म्हणून. म्हाका सांगलें तूं बरो जा, मागीर तुका तसलें पोजिशन आमी दितलें. तेच्या नंतर इलेक्शन जालें, BJP गव्हर्मेंट फॉर्म जालो, सगळें जालें. तेंच्यानी वासपूस केली ना. तांकां विचारपाक येयल्लो आतां हांव. म्हाका प्रॉमीस केल्लें म्हणून हांव त्या वेळार रावलो ना. आय सपोर्टेड द BJP. When I will get my position. They told me that they will let me know. Okay. I will wait for 1 week. I will take my own decision. मजगती 8 दिसां भितर निर्णय घेयना जाल्यार खंय चल्लो. गोवा फॉरवर्ड काँग्रेस संपर्कांत आसा. There are other many parties. There is a Congress. Again, they are also in touch with me. Goa Forward is also in touch with me. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मडकयकाराच्या आरोपांचे विरोधकांक आयतें कोलीत. सरकाराक सोडलो. हे प्रकार नवे न्ही. सगळे खंय एकाच माळयेचे. मंत्री म्हणटा मडकयकारान मंत्र्याचें नांव घेवचें. ना जाल्यार पुलीस कागाळ करची. सगळ्यांक दोशी धरप बरोबर न्ही. बाबूश म्हणटा नांव घे. मुख्यमंत्री म्हणटा मडकयकाराकूच विचारात. It's
not also corruption. It's a loot. Loot is going on in Goa. Nothing is moving. Only they are pitching, counting the money. गोंयांत भ्रष्टाचार न्ही लूट चल्ल्या, मंत्री पयशे मागतात म्हणून आदलो मंत्री मडकयकारान विधान केल्ल्या उपरांत बोवाळ. सत्ताधारी मंत्र्यांनी आपल्यो प्रतिक्रिया दिल्यात. सेम ते पांडुरंग मडकयकारान तुमचेर आरोप केला मंत्र्यांचे की सगळे पैसे पैसे घेऊन हे करता म्हणून पांडुरंग मडकयकाराक विचारा होते. Mr. Madkekar basically should name the minister who has asked him for money. Who has asked him for money? That should be whether the minister has asked him for money, that he should basically clarify. पैसे लागचे पैसे मेजपाक बिझी आहे म्हणटा. तुम्ही मिडियामध्ये ज्याने सांगला ताका नांवूय सांगपाक लाय. आतां तो अर्दें करतलो, तूं म्हाका विचारतलो. म्हाका दिसता देव कापरेश्वर इज मोर इम्पॉर्टंट फॉर ऑल ऑफ अस. आनी ह्या टॉपिकाचेरच आमी बंद करया. See, in a democracy, one should be careful but not to abuse the freedom one has to speak. He was a former minister. I don't want to speak more. Everybody knows him well and he knows this ministry also well. He should look into his own backyard and what happened during his time before commenting on others. My simple advice to him, don't throw stones at glass houses. Followed, na? If there is something wrong, then he should go and file a police complaint and straight away take action. प्रॅक्टिकली कोणा कोणी असलो जर व्यक्ती आमदार म्हणजे पब्लीक हे आरोप करप बरोबर न्हू. सगळे बाबा मिनिस्टर सोड अशें कोणाकूय बरोबर केलो अशें म्हाका दिसता. आता त्याने कोणाक दिला कोणी घेतला हे त्याच्या तोंडात हातानच स्पश्टीकरण दिवसांना पण स्पष्टीकरण करप. मजगती विरोधकांनी सरकाराक सल्लो. is not a new revelation. आम्ही टाइम एंड ओवर अगेन आम्ही हे एक्सपोज केलोले हा अबाउट करप्शन, लूट बाय मिनिस्टर्स जावं ब्युरोक्रेट्स बाय द गव्हर्नमेंट फ्रॉम द सेक्रेटरीएट टू द पीडीएस. हे सगळे हितून लूट मारपा मुखार आहाय. तेणेन खरें म्हटल्यार हे आउट करपाक जाय कोण तो मिनिस्टर आनी हेची जी कंप्लेन आसा ही कंप्लेन बरोवपाक जाय. तशेंच जे विजिलन्स डिपार्टमेंट आसा तशेंच एंटी करप्शन डिपार्टमेंट आसा ईडी हेंच्यान सगळ्यांनी पांडुरंग मडकयकार हेंचे कडेन वसपूस करपाक जाय, तेंचेर इन्क्वायरी करपाक जाय, इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय आनी हेंचेर एक्शन जावपाक जाय. ही लूट अजुनूय चल्ल्या तेन्ना एक्चुअली ताचे सारक्या मनशान सांगप की नाही आपल्या गँगांक जॉईन जाता म्हणून दुसरो कोण मंत्री अशें म्हणपाक जाय आशिल्लें. दीज आर गँग ऑफ गुंडास. भारतीय जनता पार्टी बिकम गँग ऑफ गुंडास. गँग्स ऑफ बसेपोर म्हणून आशिल्ले पळय तशें आतां गोंयांत स्टार्ट करपाक जाता. ही शूड बी कॉल्ड एज अ विटनेस अँड सेट दितलोय क्रायम करता आनी घेतलोय क्रायम करता. बोथ शूड बी चार्ज अंडर प्रिव्हेन्शन ऑफ करप्शन एक्ट. तो एक हाय टायम जाल्लो आसा की ह्या स्टेटमेंटाचेर एक थरो इन्व्हेस्टिगेशन जावचें. ते लोकल हाजेर इन्व्हेस्टिगेशन काय दिल्ली म्हाका दिसता प्रायम मिनिस्टरान एक दिल्ली इन्व्हेस्टिगेशन टिमूच धाडची गोंयांक की गोंयचो करप्शनाचो हे पाडो इतलो वाडलेलो आसा. म्हाका दिसता ओपन येवपाक जाय आनी हाजेर खरें म्हणल्यार FIR रजिस्टर जावपाक जाय. कित्याक हे सेड घ्या म्हणून 20 लाख दिले ताका व्हरा आनी काडा कोण मंत्री तो. ह्या खंयच्या मंत्र्यान पयशे घेतले, खंयचो मंत्री हातूंत इनवॉल्व आसा, खंयच्या कामाक घेतले हें जनते मुखार येवपाक जाय. कित्याक आज BJPन सामान्य बारीक जनतेचेर इतलो दबाव घातला की प्रत्येक मनीस भिता उलोवपाक. मडकयकारान नवें विधान करूंक ना, भ्रष्टाचार सुरूच आसा. हांवें विधानसभेतूय विशय काडिल्लो. विजयाचे ट्वीट. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. म्हापशा सब रजिस्टर ऑफिसांतल्यान गायब जाल्ली 4 सेल डीड आशिल्ली तशी फायलीत. पुलीस चवकशी चल्ल्या, मंत्री आलेश सांगता. लँड ग्रॅबिंगाचे प्रकरण काय विचारल्यार मंत्री म्हणटा स्पश्ट ना. चवकशी चल्ल्या. पुलिसांक भितरल्या एकल्या मल्टीटास्किंग स्टाफाचेर दाट दुबाव. केशीक 2-1 म्हयने जाले, आजून अटक ना. कांय म्हयन्या पयलीं म्हापशें सब रजिस्टर ऑफिसांतल्यान 4 लँड सेल डिडां गायब जाल्लीं. कितलेशेच म्हयने पुलीस तपास करताले. सेल डिडां मेळ्ळ्यांत म्हूण मंत्री आलेक्स उलयलो. I'm happy to tell you that some months ago there were 4 documents, 4 sale deeds that had disappeared in the Mapsa sub-register office. We have been able to find those 4 sale deeds. And of course police investigations are still continuing. But we have in our custody today those 4 sale deeds.
which we would be able to give to the rightful owners. So is it anything connection with land grabbing case? I wouldn't be able to answer that. I wouldn't be able to answer that. Genuinely, I would not be able to answer. मजगती ऑफिसांतलो MTS स्टाफ आसुंये म्हणून दुबाव सॅलरी दवरतना खंय CCTVत कॅप्चर जाला, पोलीस तपास चल्ला, त्या मनशाची चवकशी चल्ल्या म्हणून सुत्रां सांगता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. खापरेश्वराचे देऊळ मोडटाना आणि वड ट्रान्सलोकेट करताना सरकारी कामात आडखळी हाडल्यो म्हूण पर्वरे पोलिसांनी अनवळख्यांचेर FIR केला. हे विशीं PWDचे ईन खंय कागाळ केल्ली. देऊळ खापरेश्वराचे शिमे भितरूच जाय म्हूण लोक मागतात. लोक सांगतात थंय देऊळ बांदून दिवपाची मुख्यमंत्र्याची तयारी. पर्वरे वडाकडे म्हणतात थंय वडाच्या झाडाचे ट्रान्सलोकेट करताना आणि खापरेश्वर देऊळ मोडटाना सरकारी कामात आडखळी हाडली म्हणून पर्वरे पोलिसांनी आंदवळख्या आड FIR नोंद केला. वडाचे झाड ट्रान्सलोकेट करपाची हायकोर्टाची वर्द मुखार काडून कॉन्ट्रॅक्टरान झाड ट्रान्सलोकेट केले. तेन्ना थळाव्यांनी आणि एक्टिविस्टांनी बरोच विरोध केल्लो. खापरेश्वराचे देऊळ शिमे भितरूच आसचें म्हूण थळाव्यांची मागणी. थळाव्यांनी सुकूर पंचायतीच्या सरपंचाची भेट घेतली. थळावो आमदार मंत्री रोहन खंवटे लोकांक घेवन मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळो. शिमे भितर जागो सोदात आणि आपल्याक सांगात आपूण त्या सुवातेर देऊळ बांदून दिता म्हूण खंय मुख्यमंत्र्यान उतर दिला. मंत्री रोहन खंवटेची म्हायती. ताच्या खातीर तांणी जे लोकेशन जे पळयल्या, जागे पळयल्या, तातूंतले भितर खंयचो जागो देवाक पसंद आसा काय पसंद ना प्रसादार कळटलें. देव प्रसाद दितकूच त्या जाग्यार वतले न्ही. सो आतां हांव कोणूच जायना पयलीं सांगपाक की देव कितें सांगतलो. देव शिमे भितर आसतलो आनी टेंपल बांदून दितलें जे उतर हांवें मुख्यमंत्र्यान दिलां दॅट विल स्टँड. मुख्यमंत्री म्हणटा लोक सांगता थंय देऊळ बांदून दिवपाची सरकाराची तयारी आपणे पयलींच लोकांक सांगिल्लें. मात तेन्ना कोणें काना मनार घेतलें ना. पयलीं सुद्दां आमी तांकां देवूळ बांदून दितात म्हटलें, मागीर शिफ्ट करुया म्हटलें. वयल्यान तेंच्यांनीच मागीर उलोवपाक येवपा खातीर बंद केलें. पूण देव खापरेश्वरा विशयीच्यो आमच्योय भावना तितक्योच आसा लोकांच्यो आसा तश्यो. देव खापरेश्वराचें देवूळ परत सरकार बांदून दितलें तें सांगता थंयसर. खापरेश्वराचे देऊळ पर्वरे वाठारांत बांदपाक लागून वेगवेगळ्या पावड्यार यत्न चल्ल्यात. सुवात निश्चित करताना ह्यान फुडें सगळे खापरेश्वराचो प्रसाद घेवनूच जातले म्हूण थळावे सांगतात. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. स्मार्ट सिटीच्या कामाक लागून सांतिनेजा सावन कांपाल ग्राउंडार रिलोकेट केल्ले वडाचे झाड वेल्यान मेले. मुळांतल्यान पाळांक कोमरी फुट्टा. लँडस्केप एक्सपर्ट म्हणटा कांपालाच्या वडा वयल्यान पर्वरे देख घेवची. गिरील वलसर जमीन पुरला तो वड जगतलो कसो दिसना. स्मार्ट सिटीच्या कामाक लागून सांतेनेज सावन वडाचे झाड रिलोकेट केल्ले. झाड व्हरून कांपाल ग्राउंडार रोयिल्ले. पावस गेलो मात झाड जगपाक पावले ना. झाड वेल्यान मेले म्हूण आतां जाणकारांनी स्पश्ट केला. नवीन हे झाड काढून लायिल्ले ताच्या उपरांत एका वर्सान पयल्या हे झाड आमकां मेल्लें अशें बातमी सगळे कडेन पळोवपाक मेळटले. सो आमी पळोवपाक गेल्ले ते म्हणल्यार कांपालेलो झाड जिते आसा काय ना म्हणून. पण प्रत्यक्षान पयल्या उपरांत अशें दिश्टी पडटा की वयले जो पाड आहा झाडाचो तो मेल्लेलो आसा. बट सकयल पळोवपाक मेळटा ते अजुनूय जिते आसा आनी ताका सद्या कोंब येवपाक सुरवात जाल्ली आसा. हे आमकां अजुनूय पळोवपाक मेळटा. झाडा विशीं डॅनियल डिसोजा कितें म्हणटा आयकात. This banyan tree could not withstand the monsoons and the water logging. So what I want to say to everybody, whenever you are transplanting, please transplant at higher altitudes. So this was one of the main reason, water logging at the base and too much surplus rain we had this year, which caused the banyan tree to rot. But nevertheless, the banyan tree is throwing out new shoots from the base of the old banyan tree. So it is showing that there is some life or growth at the base of that banyan tree. आता पर्वरे कॉरिडॉराक आडखळी येता म्हूण सरकारान खापरेश्वर देवळा कडले वडाचे झाड रिलोकेट केला. हो वड जगोवपाक सरकाराक येस येतले काय ना ताचेर आतां प्रस्न उप्रासल्यात. झाड रिलोकेट करतना कितें जतनाय घेवची पडटा ताचेर आतां जाणकार उलोवपाक लागल्यात. तातूंतल्या कितल्या गजालींचो अभ्यास जाला तोवूय प्रस्न. पेडणेच्या मोपा विमानतळा खातीर आणि राष्ट्रीय महामार्गा खातीर कितलींशींच झाडां कापल्या उपरांत आतां खंयच्याय प्रकल्पाक आडखळी येता जाल्यार ती झाडां जाता तितली रिलोकेट करपाक सरकार यत्न करतना दिश्टी पडटा. रिलोकेट करता ते बरें आसा मात ती जगोवपाक सरकाराक येस येता काय कितें ताचेर मात प्रस्नचिन्ह. प्रुडंटा खातीर सगुण गावडे आनी रुपेश राऊत. TCP खात्याकडल्यान सरकाराक 7 कोटी रुपयाचे लुकसाण जाला. हे प्रकरणाची चौकशी तशेंच लुकसाण भरपाये खातीर हायकोर्टात याचिका. 2024च्या एप्रिलांत जमीन रुपांतरण करपा खातीरचे मोल
200 रुपया स्क्वेअर मेत्रा वयल्यान 1000 रुपया केल्ले. मात हो बदल करून लेगीत फकत 200 रुपया मोल लायिल्ल्यान लुकसाणीची वसुली करपाक सरकारान सुरवात केल्या. विजिलन्साची इन्क्वायरी सुरू, एजी सांगता. We filed a petition in the High Court and we brought it to the notice of the High Court that apart from the illegalities taking place regarding change in zone, that there is a deliberate attempt being made by the Chief Town Planner Mr. Rajesh Naik in fact causing a loss to the public exchequer in collecting the fees that are payable for change of zone under section 17(2). We brought it to the notice of the court that instead of applying the new notification which had prescribed a rate of 1000 rupees per square meter, Mr. Rajesh Naik was applying the old notification which was not applicable to the case and charging a rate of 200 rupees per square meter. The total loss, we placed on record a case where a conversion was done and a total loss was caused to the public exchequer to the tune of rupees 7 crores 16 lakhs. लुकसाणीची वसुली करपा खातीर सरकारान प्रक्रिया सुरू केल्या. तशेंच विजिलन्सान हे विशीं इन्क्वायरी सुरू करून TCPच्या अधिकाऱ्यांची हे लुकसाणी खातीरची जबाबदारी थारायतले म्हण ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम उलयलो. Finance department wrote a letter to the TCP department to recover the balance amount of 800 rupees per square meter. In fact, this issue is being considered by the vigilance department and vigilance department is inquiring into it. Vigilance department will prepare a report and submit it to the High Court in a period of 4 weeks' time. As far as recovery is concerned, we have told the High Court that the entire money which is due and payable will be recovered quickly. Notices will be issued in respect of a complaint which the petitioner has made about a particular person. Notice has been already issued to such person. The court has asked the government to make a statement as to what happens in case without making this payment these people go on with the construction at the site. So on that issue the government is supposed to make the stand clear before the court. हे विशींची फुडली सुनावणी 12 मार्चाक जातली. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. कॅश फॉर जॉब प्रकरणात आरोपी पूजा नायका आड पणजे पुलिशेन दुसरे चार्जशीट घाला. 120 पानांचे चार्जशीट. एकलो विटनेस येरादारी खात्यात LDC पोस्ट दिता म्हूण सांगून खंय 6 लाख उखल्ले. पोस्टाक एप्लाय केलेंच ना. हे पयलीं पर्वरे पुलिशेन पूजा आड 113 पानांचे चार्जशीट घाला. कॅश फॉर जॉब केसीन पूजा नायकाच्या अगेन्स्ट आनी एक चार्जशीट फायल जाल्या. पयली चार्जशीट फायल आसली ती पर्वरी पुलीस स्टेशनान. थंयसरू वचत पयशे घेतलेले गव्हर्मेंट जॉब दिता म्हणून तातूंत ताका एक्यूज म्हणून थंय अरेस्ट केल्ले पर्वरी पुलीस स्टेशनान. आनी दुसरी आतां चार्जशीट फायल जाल्या ती पणजे पुलीस स्टेशनान केल्ली आहा. पण ह्या केसीन मेळटा त्या म्हायती प्रमाण की जो विक्टिमाक तेणे सांगलेले की तुका गव्हर्मेंट जॉब दिता, ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान एक LDC जॉब आसा त्या पोस्टा खातीर 6 लाख रुपया पयलीं एडवान्स दिवचे पडटले म्हणून तेणे सांगून त्या विक्टिमा कडल्यान ते पयशे बँक ट्रान्जॅक्शन जे गुगल पे नाल्यार फोन पे वयल्यान तेणे ट्रान्जॅक्शन करून घेतला आनी तो एमावंट 6 लाखाचो आसलो. आतां पणजे पुलिशेन हितून इन्व्हेस्टिगेशन चार्जशीट फायल केल्या. तेतून 120 पेजीची चार्जशीट, तेतून एक विटनस आनी एक एक्यूज हे थंय मेन्शन केल्ल्या. आतां फुडली इन्व्हेस्टिगेशन आहा ती आतां पणजे पुलीस करता. प्रुडंटा खातीर साहिल नारुलकारा वांगडा हांव ओमकार फळारी, प्रुडंट मिडिया खातीर. हणजूण वाठारांतल्या सावंड पोल्युशनाचेर नजर दवरूंक हायकोर्टान खासा समिती नेमल्या. 2 प्रायव्हेट मेंबर आनी म्हापशेचो SDPO ह्या समितीचेर आसतले. एजी उलयलो. समितीन सावंड पोल्युशन करतल्या आड कारवाय करून हायकोर्टाक रिपोर्ट दिवचो, कोर्टाची ऑर्डर. फाटले कितलेशेच दीस अंजुणा वाठारांत सावंड पोल्युशन म्हूण थळाव्यांच्यो कागाळी. कांय म्हयन्या पयलीं अंजुणा पंचायतीच्या ग्रामसभेत सावंड पोल्युशना वयल्यान एकामेकाचेर हातूय घातिल्ले. आतां प्रकरणांचेर नजर दवरूंक हायकोर्टान खासा समिती नेमल्या. Noise pollution matter, the court has appointed a new committee for monitoring of noise pollution in Anjuna. 2 committee members are one Gerald Fernandez and one Kamlakant Naik. These 2 private members are appointed by the court and it will consist of a device P North will be also part of this monitoring committee. This monitoring committee will conduct surprise visits. Then they will also chalk out a strategy to control the monitoring of the noise pollution and they will report to the court what are the measures and what are the violations which are taking place in Anjuna
and that is the order that is passed. We were waiting and we were finalizing names for a long time, but today somehow the court has finalized these names, and at least as far as this issue is concerned of appointment of monitoring committee is concerned, that has been completed by the High Court. Sir, this committee will be of how many members? There are totally 3 members, as I told you. One is the device P and other 2 are Now, private members. this committee has to be notified. No, there will be an order. This is appointed by the High Court now. So once the High Court appoints, it can start right now. From No. today itself, it can start. And they have to submit the compliance report to the court? Yes, they will have to report. As I told you, they have to prepare a report and submit it to the court from time to time. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. NEP प्रमाण एप्रिलांतल्यान सुरू जावपा आशिल्लें शैक्षणीक वर्स जुना सावन सुरू करचें. पालक शिक्षक संघाचे फुडारी शिक्षण सचिवाक मेळ्ळे. NEP विशीं पालकांक स्पश्टीकरण जाय. परीक्षा सोंपून भुरग्यांक फकत 8 दीस मेळटात. सुरू करता जाल्यार सक्ती नाका, जाय तांकां भुरग्यांक धाडून दी. पालक फ्लेक्सिबिलिटी उलयतात. NEP प्रमाण शिक्षण वर्स एप्रिला सावन सुरू करपाचो शिक्षण खात्याचो निर्णय. मे म्हयन्यांत खंय भुरग्यांक सुटी. परीक्षा जाल्या उपरांत एप्रिल म्हयन्यांत फुडल्या वर्गाचे खंय क्लासेस सुरू जातले. मात ह्या निर्णयाक पालकांचो विरोध. शिक्षणीक वर्स जुना सावन सुरू करचे पालक शिक्षक संघाचे मुखेली शिक्षण सचिव लोलयेकाराक मेळ्ळे. If this what is the present circular जे हा implement जाल्यार everyone is going to suffer. Earlier children used to get 2 months of holidays for month of April and May. From the time the school started in June to the time the exams have happened, it has gone smoothly with the new implementation of NEP. We informed Mr. Lolekar that the schools are getting over on the 28th and 29th of March. That is state board, Goa state board exams are getting over. And schools are directly reopening on the 1st of April. That the students need break to de-stress. To which he has replied that they are considering 1 week break only for the children. To which we parents who are there for the meeting were not happy with the answer, and we stated our facts why it was not, which we have already discussed with you, that children need a long term of break so that they have extracurricular activities. Then सांगला कि they are planning classes will be more on activity based way, to which we parents have asked to make it optional करमून. So when we say optional, जे कोणाक धाडपाक जाय activity based classic, ते parents धाडपाक जाता, and the other parents who want to send their children for any other extracurricular activities, make that optional for parents. Don't force it down to parents that the children have to come to school for these classes. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. 1 मार्चा सावन ट्राफिक तालाव कॅशलेस. कॅश नासल्यार पुलीस पेमेंट लिंक दितले. परत पुलिशेंत येवचे आदीं घराकडच्यान फायन भरूं येता. SP ट्राफिक सांगता. तालावाचे वसुली विशीं पारदर्शकता उरची म्हूण हो बदल. दिवचे तालावाचे पयशे एके बायल कॉन्स्टेबलान भितर उडयले म्हूण प्रुडंटान रिपोर्ट केलो. उपरांत हो बदल. दिवचल ट्राफिक सेलाच्या एका स्टाफान चलनाचे पयशे स्वताच्या बॉल्सात घातिल्ल्याचो कांय दिसा पयलीं प्रुडंटान रिपोर्ट केल्लो. ताच्या उपरांत ट्राफिक फायनीचे सगळे पयशे कॅशलेस घेवचे म्हूण ट्राफिक सेलाची सगळ्या पुलीस स्टेशनांच्या ट्राफिक सेलांक वर्त. 1 मार्चाच्यान पयलीं तुमकां हांव सांगता, 1 मार्च 2025 आमी सगळ्यांक इंस्ट्रक्शन दिलां की कॅश पेमेंट जो आसा तो आमी रिसीव करप ना फॉर कंपाउंडींग ऑफ MV चलन. म्हणजे जी चलन पडटा ताजी कॅश कंपाउंडींग फीज आमी घेवप ना. ट्राफिक फायनी विशीं पारदर्शकता येवची, परत परत पुलिशेंत फावटी मारच्या आदीं चलन भरपाक मेळचें म्हूण खंय ऑनलायन फायन घेवपाची सक्ती केली. कित्याक सद्या डिजिटल इरा आशिल्ल्या कारणान डिजिटल ताचो फाटलो मेन एडवांटेज म्हणल्यार एक म्हणजे वायलेटर सदांच आपल्या कामां जावं हाका बिजी आसता. सपोज ताजी केस समज कंपाउंड जाली ना, पेंडींग उरली, ताका ती कंपाउंड करपाक जावं पेमेंट करपाक ताका कन्सर्न ट्रॅफिक सेल ऑर पुलीस स्टेशन ताका वचचें पडटालें. तो ऑफिसर तेन्ना टायमार अवेलेबल आसल्यार बरो आसा, नाल्यार ताका परत ट्रीप पडटाली. सो आतां हें जें न्यू आमी इंट्रोड्यूस केलां, जें लिंक प्रोवायड केलां, ताजेर ताका विदावट विजिटींग ट्रॅफिक सेल ऑर कन्सर्न पुलीस स्टेशन ताज्यान ऑनलायन पेमेंट करपा जाता आपले केसीचो. आनी दुसरें म्हणल्यार हातूंत मेन आनी एक हें आसा की ट्रान्सपरन्सी उरतली. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी. बुलेटीन इतल्यार सोंपता. हे बुलेटीन
पळोवपाक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.